भक्तीनूर बेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचित देण्यांक सोम्या कितें पाटी आमी देव मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलां रक्तान दयेन तुज्या काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायला गोपान क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीन बेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचित देण्यांक सोम्या कितें पाटी आमी देव. मोगाल भावन आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. ह्या मिसाच्या भोव पवित्र बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन मीस पेटयता शायनी ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी नित्यादार वाडो, विन्नी डिसोजा शिरवा, डेलना मारिया डिसोजा मादा तेरेजा वाडो, देवदीन जॉन मोंतेरोच्या आत्म्या वसोद मीस पेटयता हिल्डा मोंतेरो आनी कुटाम कोडिकल, देवदीन पॅट्रिक डेइजी पिंटोच्या आत्म्या वसोद मीस पेटयता शरल पिंटो मँगलोर, देवदीन सिल्वेस्टर डिसोजा आत्म्या वसोद मीस पेटयता जसिंता पिंटो सुरतगल, देवदीन विलियम डिसोजा आत्म्या वसोद मीस पेटयता जसिंता पिंटो सुरतगल, देवदीन विक्टर जसिंत सल्डानाच्या आत्म्या वसोद मीस पेटयता जेरोम सल्डाना आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो, देवदीन लॉरेन्स एस सल्डानाच्या आत्म्या वसोद मीस पेटयता अल्फोन्सस क्लाइव लोवीस ल्हान वाडो, कुटमान देवदीन दाल्ल्या पासून मीस पेटयता आयरीन सुनील नित्यादार वाडो, एनी मेरी डिसोजा आनी कुटाम वेलांकणी वाडो, जेसिंता डिसोजा नित्यादार वाडो, गोल्डीन डिकॉस्ट आनी कुटाम ल्हानपूल वाडो, विक्टर पत्रावो मदर तेरेजा वाडो. तशेंच एमिसाचें बलिदान पिरगजींतल्या सर कुटुंबां खातीर कुटुंबांतल्या हर एका खातीर पिरगज कुटुंबां खातीर आमी पेटोवचें जावन आसा. ह्या तेसावां सांगता आमची तेसावां मागणी सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोमया जेजो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू सोमयाच्या दिसा येवक्रिस्ताचो संभ्रम चलोवच्याक सोमयाच्या मेजा भोंवती सुरविल्ल्या बावार्थ्या भशेन आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाचो मोग पेल्याच्या मोगान संपूर्ण जाता म्हणलो संदेश दिता. आमच्या शेजारा वाड्यान फिरगजेन कामा तळार पेल्याचो मोग करण्यांनी दाखोवन त्या मोगाक दिसचें रूप दिवया. देवाचो मोग पेल्याच्या मोगान प्रतिफलन करूं कृपा मागया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, 31व्या आयतरेची देवस्तुती आज आमी चलोवन व्हरतना देवाचो मोग पेल्याच्या मोगांत आमी सार्थक करीत आनी त्या मरीपात एक बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक आमकां आपोवनें आसा. तर त्या उपादेशा प्रकार जियोंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना सबार पोटी देवाचो मोग पेल्याच्या मोगांत तो थीर करूंक दाखोवंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर त्या घडयां खातीर देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाने मागून नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मोनान चिंतून हांव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध.
आत्या बसून बघेन सदां संकामरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंसगी आणि शांती ताच्या ईर्षा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगींच्या राया सपद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सोता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर पदवेदा देवा आमच्या काकुलदारा बापा तुझ्या आदरान मात्र तुका फावते बरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बसयलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोवन पडना जावच्या तूं आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप परजे लागीं उलोवन मैजे म्हणालो तूं तुजो पूत आनी तुजो नातो तुमची सगळी जिणीभर सरस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशा जाल्यार आनी ताचे सर उपदेश आनी कायदे पाळशा जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतले देखून इस्रायेला आयक आनी तें पाळूंक सत्राय घे अशें सरस्परा तुज्या पुर्वजाच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वळटल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्यान भोव चड वाडटल्यात आयक इस्रायेला सरस्पर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर ही आज हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळजान खणसून दवर
देवाचे उतारे देवाचे वडोदकार. सर्वेश्वरा हांव तुजो मोकळटा तुस म्हजें बळ. सर्वेश्वरा हांव तुजो मोकळटा तुस म्हजें बळ. हांव तुजो मोग करता तुस म्हजें बळ. सर्व स्पर्श म्हजें कडाप म्हजें बुरस आनी म्हजो सडवणदार. ताका जावं मान महिमा कित्याक हांव ताका उलो मारचे फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेश्वरा हांव तुजो मोकळटा तुस म्हजें बळ. म्हजो देवस हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप. तोच म्हजें डाळ म्हज्या रक्षणाचें शिंक आनी म्हज्या रक्षणाचें कोटें. ताका जावं मान महिमा कित्याक हांव ताका उलो मारचें फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेश्वरा हांव तुजो मोकळटा तुस म्हजें बळ. सर्वेश्वरा हांव तुजो मोकळटा तुस म्हजें बळ. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आदल्या करारान साबार याजकांची गरज आसली, कित्याक ते मरतले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एकल्याक जायनातलें. पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीत बालता, कित्याक तो ससनाक जियेता. तशें आसता आपणा मरिफात देवा लागीं सर्तल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनाती करूंक तो ससनाक जियेता. असल्या एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निश्कळंक आनी पातक्यांतावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारल्लो. आदल्या श्रेश्ठ याजका बरी पयले आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातका खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेश्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्लें सपुताचें उतर ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोदकार. Alleluia, 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 alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा म्हणटा सो मी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया.
जेजून सदैवांक सारकी जाप दिली पळोवन शास्त्र्यां मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्वर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरेस पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व ओम बेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणटेकायाची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो, 31व्या आयतराच्या देवस्तुतेक ह्या देवा मंदिरांत आसतना आयकल्ल्या वाचपा संगी थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाचेनो ह्या दिसांनी आमकां कळीत आसा, इस्रायल तो गांव, क्रिस्तांव गांव, जेजू जल्मोवन भोंवलो तो जागो, ल्हान व्हड जाल्लो तो गांव. आनी इस्रायल ह्या दिसांनी पलिस्तिनांत गाजा म्हणल्या कडेन इरानाचेर, लेबनान ह्या गांवांचेर धाड घालून आसा. आनी प्रत्येक जावन फाटल्या दिसांनी, फाटल्या वर्सां जायतो लोक थंय मरण पावला. हें घडीत आनी हें घडीत घडोवन आसतना जायतो लोक हें वॉट्सॅपांनी, फेसबुकार, विविध माध्यमांनी हें पाशार जातेत आसता हर एका दिसा म्हणल्या बरी. आनी जायतो लोक ताका कमेंट करता. आनी मस्तो कमेंट हांवें ह्या दिसांनी वाचले. मस्तो जाणांची चिंताप, क्रिस्तांव गांव, देवाचेर पातयेवचो गांव, देवाचो मोग करचो गांव, आनी असल्या गांवान दुसऱ्यांचेर धाड घालची, दुसऱ्यांक जिवेशे मारचे, दुसऱ्यांक अन्याय करचे, हें समांगी. तर तांचे देवाचो मोग म्हळ्यार कितें? देवान तांकां पेल्याचो मोग करूंक सांगला, हें गितांनी करचें, हें सारकेंगी, अशें जायते जाणांनी कमेंट्स घालचे वाचूंक मेळटात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव म्हणल्या तक्षणा देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, हे दोनी संगती सांगता वेतात. मोगाचेनो एका नाण्याक कशें दोन कुशी, तशेंच क्रिस्तांव जिविताच्यो दोन कुशी जावन आसात, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. जर तर देवाचो मोग आसा, देवाक तुज्या जिवितांत सारको वळखलाय, देव कोण म्हणून तुका बोगला, आनी जर तर त्या देवाचो मोग करताय जाल्यार तुज्या भावाचो, भयणीचो मोग करूंक तुवें साका जाय आनी त्या भावा भयणीची सेवा करूंक तुवें साका जाय म्हणलें आयची देवस्तुती आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. दिसांतल्या देवाक आमी वळखून त्या देवाचो मोग करता जाल्यार दिसत्या देवाचो म्हणजे आमच्या भावा भयणीचो आमी मोग करूंक आसा. मोगाचेनो तांच्या गरजांक आमी पावोंक आसा. एक फावटी एक टिचर दोतोरनेच्या क्लासींत भुरग्यांक दोतोरने वेळार उपादेशांनी पुरो शिकयले गई आनी सगळें बरेकन दोतोन शिकयले गई. आनी शिकोवन जाल्या उपरांत भुरग्यां कडेन विचारलें गे टिचरीन, आज कितें संदेश तुमकां मेळ्ळो? विविध संदेश भुरगीं म्हणाले गे. एक भुरगो म्हणालो गई, जिवेशे मारी नाका, दुसऱ्यांक अन्याय वायट करनाका, जिवेशे मारी नाका. आनी दोतोनेची क्लास मुक्त जाली गई. मुक्त दोन भायर गेल्लेत दोग भुरगे लढाई करूंक लागले गई, मारन पडले गई. आनी तो टिचर धांवली गई. ह्या भुरग्यां कडेन विचारलें गे, आत्तां दोतोन जाली मात्र, आनी दोतोनीच्या क्लासींत उपादेशा विशयान आमी सांगलें, शिकयल्या, आनी तुमींत म्हणलें जिवेशे मारन नजो, मारन पड नजो, हें तुमींत सांगलें. आतां मारन पडचें सारकें गे,
तक्षण एक भुरगो म्हणालो की टिचर ताणें पयलें सुरू केलें मोगाचे न्हू आमच्या दिसपट्या जिवितांत जावं आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या शेजारा जावं आमच्या वाड्यांत परिसरांत जी येताना थोड्यो फावटी आमी मनशां आसा हांवेंनय ताणें म्हाका अन्याय केलें ताणें म्हाका वायट केलें ताणें सुरू केल्लें ताणें तशें केलें आनी तशें केलें देखून हांवें अशें केलें ताणें केल्ल्या खातीर हांवें अशें केलें तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो क्रिस्तांव ताणें केलें म्हणून हांवें करचें तें फारीक पोवूं न्ही ताणें केलें म्हणून हांवें तशेंच ताका पाटीन दिल्यार म्हाका आनी ताका कितें व्यत्यास आसा आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजून आमकां वांजेलां शिकयलें जर तर एकलो एका पोल्याक मारता जाल्यार आनी एक पोलो दाखय आमचें क्रिस्तांव तत्व तें जावन आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो त्या देखून देवाच्या मोगान भरलेलें आमचें जिवीत पेल्याच्या मोगान बरोवंक जाय पेल्याच्या सेवेंत तें आमी सार्थ करूंक जाय म्हणलें आयचे दीस आमकां आपोवणें आसा मोगाचें न्हू हाजे पयलें वसाप द्वितीय पुस्तकांतलें आमी आयकलें आनी ह्या वचपाचेर एक नदर घाल्यार आमच्या देवाची सविस्तार वळख हें वासाप आमकां दिवंक प्रयत्न करता एकच देव त्या देवा भायर दुसरो देव आमकां ना त्या देवाचो सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान मोग करूंक जाय एकलोच देव दुसरो देव आमकां ना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो त्या देखून हांवें कदाळय म्हणचें आमचो देव तो जिवो देव मेल्लो देव न्ही आमचो देव त्या पर्वतार रानांत असो देव न्ही आमचो देव आमच्या सांगाता मनशां सांगाता वस्ती करचो तो खरो देव इम्मानुएल आमचो मोग करचो देव आमकां जिवीत दिवचो देव आमचें जिवीत चलोवन वचो देव आमकां पोसचो दिसपरते तो आमचो देव मोगाचें न्हू मोगाळ देव आमचो माईपासी देव खाकुलदार देव मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो त्या देखून आमकां एकच देव मोगाचें न्हू एका देवा भायर दुसरो देव ना हें सत त्या देखून जर तर तो एकलोच जाल्यार जर तर ताचो एकल्याचो तो हांव मोग करता जाल्यार ताका एकल्याक म्हज्या जिवितांत पयलो जागो हांव दिता जाल्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो तो मोग म्हज्या दिसपट्या जिवितांत दिसून येता म्हज्या संबंदांत म्हज्या करण्यांनी तो दिसून येवंक जाय आनी हांवें एकामेकाचो मोग करूंक जाय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो थोडे फावटी आमी इगर्जेक येता मागणें करता घरांनी मागणें करता पूण कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाक आमी दुर्साता देवाचेर आमी दुबाव करता आनी खंय खंय जावचें आसा मस्त जाणां क्रिस्तांव आमी इगर्जेक येता आनी खंय दुसऱ्या जाग्याक धांवचें आसा तर एका निजा देवाचेर आमचो पाते न्ही आमचो भावार्थ एका निजा देवाचेर आमचो मोग वस्तुगी मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो त्या देखून एका देवाचेर अखंड पातये न्ही भावार्थ म्हज्या जिवितांत कसलेय वारें वादळ येवं दी कसलेय गडगड झगलान येवं दी म्हजो भावार्थ दंडळूंक नजो मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो कित्याक म्हज्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तो खरो देव नीज देव हें आमी वळखून घे जाय हेजे दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर घाली जाल्यार मोगाचें न्हू हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें थंय त्या काळार जेजूच्या काळार जुदेव धर्मांत न्हू क्रिस्तांव धर्माक थोडी मतांतर जाल्लीं आनी क्रिस्तांव जिवीत जिवन आसतना जुदेव धर्मांत मेळिल्लो तो संतोश वर्तेपण क्रिस्तांव जिवितांत तांकां मेळोना तांकां तें मेळोना दादोसपण आनी क्रिस्तांव जिवीत मेळोना आनी त्या देखून तवळ तांचे थंय घुसपड गोंदळ आसल्या वेळार तांणी फाटलें जिवीत सरीसमान करता आसतना तें बरें आहलें म्हूण चिंता आसतना हेब्रेवांक बरयलें पत्र तांकां उजवाड दिवंक प्रयत्न करा आनी म्हणटा आनी आमकां जो एकलोच खरो याजक सासणीक याजक पयलेंच्या तुमच्या प्रावाद्यां बरी पयलेंच्या तुमच्या याजकां बरी न्ही आमकां आसा एकच खरो याजक सासणीक याजक आनी ताणें ताचें रगत आमचे खातीर वारयल्लें आमचे खातीर जीव दिल्लो आनी आमकां एक नवें जिवीत दोन दिल्लें ताचे भायर आमकां दुसरो याजक ना म्हणलें हें दुसरें वासाप आमकां समजोवंक प्रयत्न करता आनी त्या मारिपात क्रिस्त आमचे खातीर कुर्सावेंक मान आमकां जिवीत दिल्लो तो एकलोच सस्नेक याजक म्हणलें आमकां समजोवंक हें वासाप आमकां प्रयत्न करता आनी हेच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार शास्त्रा मदलो एकलो जेजू लागीं विचारलेलें एक सवाल सकड उपादेशा पैकी व्हरतो खंयचो आनी जेजून शिकोवन दिल्ली
सगळे 10 उपादेश सांगा ताका 2 उपादेश म्हणयत वा 1 उपादेश दिल्लो सगळे तुज्या काळजान सगळे तुज्या आत्म्यान सगळे तुज्या मनान सगळे तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी दुसरो तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचो भावा भयणीचो मोग कर तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्या भावा भयणीचो मोग कर तूं जो करताय कशें तूं मोग करताय तशेंच त्याच मानान हेरांनी तुका कितें करी जाय कशें चलय जाय म्हण अपेक्षीत जाय त्याच मनोभावान तुज्या भावा भयणीक चलय तांच्या सांगात जियोंक प्रयत्न कर म्हणलें हें वासाप आमकां समजोवंक प्रयत्न करता निमाणें जेजू त्या शास्त्र्याक एक उतार म्हणालो शास्त्री कितें म्हणालो सारकें सांगलें सोम्या एकच देव त्या देवा भाई दुसरो देव ना आनी सगळे उपादेश तुवें सांगलें सगळें सारकें तक्षण जेजू त्या शास्त्र्याक कितें म्हणालो देवाच्या राजदातावन तूं चड पयस नाय पूण जेजून कितें म्हणोंक ना तूं देवाच्या राजदांत आसाय म्हणों ना देवाच्या राजदातावन चड पयस नाय तशें म्हळ्यार कितें त्या शास्त्र्याक देव एकलोच उपादेश खंयचे हें सगळें कळीत आसलें पूण ताच्या जिवितांत कितलें जियेलां कितलें पाळलां तें एक सवाल तें क्वेश्चन मार्क मोगाचें न्हू आमकांय सगळ्यांक उपादेश कळीत आसात देव एकलोच म्हूण आमी मानून घेता देवाचो मोग आमी करता मोगाल भवन आनी भयणीनो पूण ते उपादेश प्रत्येक जावन पेल्याचो मोग कितलो हांव पाळटां कितलो हांव जियेतां तें गरजेचें मोगाचें न्हू जर तर त्या तरणाट्यान वा शास्त्र्यान ताच्या जिवितांत जेजून ताका म्हणलें जाल्यार तूं देवाच्या राजांत आसाय देवाचें राज तुजें म्हणलें जाल्यार चडीत अर्था बरी जाते तूं देवाच्या राजाक चड पयस नाय तशें म्हळ्यार तुवें आनी किल्लेशें करूंक बाकी आसा आनी किल्लेशें जियोंक बाकी आसा आनी कितें उपादेश सारको तुवें पाळूंक आसा म्हणलें जेजू ताका सांगता आज आमकांय जेजू तेंत म्हणटा की देवाच्या राजांत हांव चड पयस नाय म्हळ्यार हांवें आनीकी बऱ्यान तो उपादेश म्हज्या जिवितांत जियोंक आसा पाळूंक आसा आनी त्या मारीफात सर्गीचें राज म्हजें दायज जावन हांवें करून घेवंक आसा ही आमकांत विचारूंक जाय तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या वाचपाचो नियाळ करतना हे मिसाचें बलिदान पेटयतना देवाचो मोग करचें म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत म्हजें सगळें अस्तित्व तो ताचे विने म्हाका जिवीत ना म्हणलें वळखोवचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी त्या देवाचे उपादेश पाळचे त्या देवाक आमी स्तुती गायनां गावची त्या देवाचे अर्घ ओगळाप हर एका दिसा दिवचे त्या देवाचे उतार हर एका दिसा वाचून नियाळ करचे त्या सस्नीक ह्या जागाच्या साक्रिफिसांत मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावचे आनी त्या मारीफात म्हजें जिवीत सगळें देवाच्या मोगान भरलालें म्हणलें आमी दाखोवन दिवचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी दुसरें पेल्याचो मोग करचें म्हळ्यार त्या बऱ्या समार्यकाराच्या ओपारेंत आमी पळयता त्या व्यक्तीन विचारलें म्हजो पेलो कोण आनी जेजू तक्षण म्हणटा कोण पळय गरजेंत आसा तो तुजो पेलो कोणीय जावंक बरो खंयच्याय धर्माचो जावंक बरो कसलोय व्यक्ती जावंक बरो कोण गरजेंत आसा तो तुजो पेलो आनी त्या पेल्याचो मोग करचें म्हळ्यार त्या पेल्याच्या गरजांक पावची त्या पेल्याची जतन करचें त्या पेल्याची दुखां बसचें त्या पेल्याच्या कश्ट दुखांत सांगात दिवचो जर तर हें करता जाल्यार आमी पेल्याचो मोग केल्या बरें जाता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो तस सस्नीक ह्या जगाच्या साक्रिफिसान वांटेली जाताना तसो जेजू मोन आमकां दिताना आमी आमचें जिवीत देवाच्या मोगान बरोवन एकामेका खातीर मोडूंक एकामेका खातीर जोरोवंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया आमेन उबे रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गानी प्रथमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड देवातावन उजलो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यार आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मोरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पौंस ताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो
आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आणि मेल्यांचे मनशेवर वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्याक सद्मानता ईश्वर आणि जीव दाता तो बापा आणि पुता हांव निर्साला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आणि महिमा पवो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदावरी स्थापलेले देव सभेक सत्मानता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवानपणा आणि सस्नाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. मोगान भावन आनी भयणीनो, देवाच्या मोगान बरोवन पेल्याच्या सेवेंत आमचे जिवीत जरयचे आणि देवाचो मोग त्या भाशेन आमी दाखय जाल्यार आमकां असाध्य देवाची कृपा आसा जाल्यार सक्कड संगती साध्य. तर ह्या प्रार्थना रुपी देवाची कृपा आमी मागून घेवया. बापा, पवित्र सभेचो वडील पापा फ्रांसिसाक तुज्या मोगान सांबाळ आनी सर बिस्प याजक आनी धर्मिकांक शांती समाधान तुजे कृपेचो निरंतर आदार आनी बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान तशेंच अभिवृद्धीच्या मेटांनी राष्ट्र चलोवन व्हरूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवा जाणांक बरो फुडार लाभय आनी तांणी जेजूच्या मेटांनी चलोवंक समाजाच्या बरेपणांत वावरूंक आनी आपल्या आदर्श जिणेंत तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान कुटुंबां बांदूंक हाडून कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तुज्या विविध रितीन कश्टूंच्या तुजे आशिर्वाद घाल. तांची पिडा सोसून व्हरूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमच्या कुटुंबांनी आनी समाजेन बरो कर्ण द्वारे जिवोंक आनी परगटोवंक तुज्या स्पिरितान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर वैयक्तीक तरान आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर, कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर, एकामेकाच्या बऱ्या भलायके खातीर, गांवांत तशें परगांवांत आसलीं भावंडां तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्या प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर विशेश तरान आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां त्या भावंडांची मागणी सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करून मागया. प्रत्येक जावन त्या मिडल इस्टांत चलोवन आसची झुजू तांच्या खातीर शांती समाधानाची मोडां थंयसर उपजोवच्या खातीर आमी मागया. मोगाचे न्हू, झुजाची मोडां नापायस जावं दीत, शांती समाधान राज जावं दी म्हूण मागया. आयतारेचें क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकीं खातीर आमी मागया. फाल्यां आयतारेचें क्रिस्ती शिक्षण दिवच्या शिक्षकीचो दिवस आमी आचरण करता. सान चार्ल्स बोरोमियाच्या फेस्ता संदर्भी तेन्ना आमच्या भुरगेंत आयतारेची दोतोन शिकोवच्या सर्व शिक्षकीं खातीर एक घडीभर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तूं आमचो खरो देव आनी तुजे भायर दुसरो देव ना हें सत आयचे दीस आमी वळखून घेतना सगळ्या मनान काळजान सक्तेन आत्मेन तुजो मोग करूंक, तुज्या मोगान थीर रावोंक आमकां कृपा दी. आनी त्याच मोगान भरलेलें आमी आमचें जिवीत एकामेकाच्या मोगांत सेवेंत जरोवंक कृपा दी. आमी उबारलेली मागणी मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोंडो दकांचो होवाय बापा तुका भेटयता.
क्रिस्ताचे कुडीन उंडो वायन बदलून बापा आमकां दी म्हण परता स्वीकार कर बापा उंडो वायन सर्वेश्वरा देवा दिन वाचतां तुका उदारपणान तुवें देणी दिल्या आमकां देणी सगळी आमची तुका भेटयता मैपा ती सगळी स्वीकार कर म्हण मागता माया मोगान आमी जियंक संवसारांत बापाला दयेन तुजो आधार. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या चांगले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या आदारात सर्वेश्वर म्हणून घेऊ. कणवळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताचे निर्मळ भेटोवणी तुजे मुखार सोडो तिका लागून तुजें सुभ आमकां कुलदीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आमकां मायता जल्म घेतलो कुर्साचे मरां सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवादुतां बराबर आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तो सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मारां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायान ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सासणीक कराराचें येरागन, पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा घरान. Bavat sogun pergacoyan. सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे जीवन पण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्याक सम्याचे सू आम्ही अप्रेता. बापा जेजूच्या मोनासो आनी पुना जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुना जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. परत एक बटी आमचे दोळे दांबिया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्याचो परत आमच्या मती उडासा घडया. तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दमदतान सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजो वरवीं, त्या जेजो सांगता, त्या जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करच्या कृपा मागून बापा गुलो मारया सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ गाय आमकां दे. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजो क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिरांतलें आनी सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकांक वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात वो जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सुम्या तुवें तरी येवचे म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव तानेल्लो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा. संवसाराक म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा, म्हजे करेक फाटलाव जाया. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव तानेल्लो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक भरसळ अशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गटायन भरल्याय. तांतून बसयलेलें सर्गीचें सूख जोडूंक यस जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. पात्रून सांजुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवा मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन असलेल्या भगिवंजोता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय, ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा गोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेच कश्ट अडचणींत साबून निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तो केरिती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडीभर आमचे दोळे धांपून आमकां कितें मागोवंक आसा त्या गरजां खातीर आमचो पात्रोन सांत सांजुता देव मारिपात एक घडीभर आमी मागया. आमचे खातीर तो विनाती करता, आमकां कितें जाय तें मागोवन हाडटा. त्या व्हडा पातेनीन बरोवशान ह्या सांता मारिपाद ह्या घडये आमी देवा लागीं मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर विशेश जावन पिडेस्त भावंडां खातीर मागया. ह्या दिसांनी कॅन्सराची पिडा सडत आसा. जायतीं जाणां ह्या पिडेक वळख जावन कश्टातात मोगाचे न्हू. 7 जाणांनी कॅन्सर पिडेस्तांनी मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. तशेंच एक कुटाम हांगासर आयिल्लें कालच्या दिसा कोर्ट केस आसा तांचो जागो आनी एकल्यान भितर घाल्लो आनी सगळें लूट उरलें एका लेखान. ह्या कोर्टांत येदोळसो जायतो पयसो खर्च केला, ह्या कुटुंबाक जीक दिल्या. पूण त्या व्यक्तीन आणकी वयल्या उंचल्या कोर्टाक वचनातल्या बरी सोमी ताका पात्रोन सांताच्या मजतीन सर बांदपास आनी सांबाळ घालून दी आनी ह्या कुटुंबाक नीत दिवं दी, सुडका दिवं दी म्हणून ह्या कुटुंबा खातीर मागया. तशेंच ह्या कुटुंबांतले
भुरगें पस्कें गेल्लें भुरगें ऑटिझमाक वळख जावन कश्ट जाता. ह्या कुटुंबांत जायते कश्ट आसात. त्या कुटुंबा खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी पात्रोन संता मारिपात मागया. हांगासर येवच्या सकट भक्तीक हांगा खातीर मागया. कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसात आमच्या भावंडां खातीर मागया. तांकां सुमयान राखच्या सांबाळच्या प्रत्येक जण परगांवांत आसल्या खातीर. इस्रायलांत वावर करचे आमची जायतीं भाव भयणी आसात. थंयसर कठीण परिस्थिती आसा, झुजाचें वातावरण आसा. सुमी जेजू क्रिस्त जल्मोन वाडलो मिसांव गेल्लो गांव ह्या आमच्या भावंडांक शाबीत आनी सोबीत तरान सांबाळून दी म्हणून ह्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. ह्या पूर्ण शेताक दान दिल्ल्या प्रत्येक जण ह्या वार्षिक परबे वेळार दान दिल्लीं कितलींय दानी आसात. गांवांत तशें परगांवांत आसात. कितल्या उदार मनान दान दिलां. ह्या सकट दानी खातीर, तांच्या तेसावां खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या बऱ्या भलायके खातीर एक घडीभर मागया. आनी हांगासर वावर दिवच्या हर एकल्या खातीर एकणे आनी एका रितीन ह्या पवित्र थळार वावर दिवच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळून पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीं तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा संडल्या बरोवसुदींचे केरीत देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे गोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासून व्हर. हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर मागोवन तो तुमकां माई पासान आनी काकोतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमीन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचें रक्षण करूं. आमीन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमीन. आनी सर पदवेदान देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवय सदां आसो. आमीन. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. मुक्ता संदेश घेऊन सुमया आमी वेता. तुझे कृपे बळान रास्तूचे पगटा. तुझ्या मोगा उच्चान काळीज आमचे लासा. सेवा तुझी करूंक उर्बेन मुखार सता. संदेश घेऊन सुमया आमी वेता. तुझे कृपे बळान रास्तूचे परगटा. मोकाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुसरी ग्रेन्युअर आमकां आमचे दोन तितूच पणातल्या बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन.